8 जुनाक गोंयची राज्यसभा खासदाराची वेंचणूक जाता. राज्यसभा खासदाराक विधानसभेत फक्त वेंचून आयिल्ले आमदार वोटिंग करतात. गोंयांत बीजेपीचें सरकार आसलें तरी बीजेपीक राज्यसभा खासदाराचें इलेक्शन गृहीत धरपा इतलें सहज सोंपें ना. सध्या विधानसभेचें चित्र आसा तें अशें. गोंय विधानसभेचे सध्या एकूण आमदार 38. विश्वजीत राणेन आमदारकी सोडिल्ल्यान काँग्रेस 16चेर पावली. सिद्धार्थ कुंकळयेकारान राजिनामो दितकच बीजेपी 12चेर पावली. सध्या बीजेपीचे 12, काँग्रेसीचे 16 आमदार. बाकीचे 10 आमदार अपक्ष आनी प्रादेशीक पार्टींतले. 38 आमदारांचे विधानसभेत काँग्रेस आनी बीजेपीचोच उमेदवार उबो रावल्यार वेंचणूक जिखपाक 20 आमदारांची मतां जाय. बीजेपीचे विधानसभेत एकूण आमदार 12. 20चो आंकडो गांठूंक बीजेपीक जाय आनीक 8 आमदार. बीजेपीक 3 मगो, 3 गोवा फॉरवर्ड आनी 2 अपक्षांची सामकी गरज. हे परिस्थितीत सर्वमान्य उमेदवार बीजेपीक उबो करचो पडटलो. काँग्रेसीचे विधानसभेत एकूण आमदार 16. 20 आमदार जावंक काँग्रेसीक जाय 4 आमदारांचो तेंको. राज्यसभा इलेक्शनाक बीजेपीक बरीच खरज काडची पडटली अशी परिस्थिती दिसता. आंकड्यांची गणितां पळयल्यार युतीच्या सगळ्या पार्टनरांक एकठांय दवरून 8 मतां घेवंक सर्वमान्य उमेदवाराक पर्याय ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय चेतन गवस.